सुभाष वेलिंगकर श्री परशुराम गोमंतक सेना ही संघटना जी आसा ताजो अध्यक्ष असो कार्यभार म्हाजे कडेन आसा। आज जे सगळ्या हिंदूंचें एकत्रीकरण जें जालें वास्को शहरान मुरगांव शहरान ताजी नितांत गरज आशिल्ली आनी हे एकत्रीकरणांतल्यान हिंदुत्व हे नॅरेटिव्ह जें आसा ह्या देशान आनी किंबहुना राज्यान ताजी निंदा नालस्ती करपाचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न जे आसा ते एका विशिश्ट आयडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन ताका हांव डिसओरिएंटेशन म्हणटा अशें विकृतीकरण करपाचे हेतू पुरस्सर जाका पर्पजफूल मलायनेशन जें म्हणटात डिफेमेशन जें म्हणटात तें जावपाक लागला सोशल मिडियाचेर प्रामुख्यान। सो ताज्या विरोधान सगळ्यो अनेक हिंदू संघटना ज्यो आसा त्यो आज एकत्रीत जाल्यो। तातूंत विश्व हिंदू परिशद, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, मागीर भारत माता की जय, परशुराम सेना अश्यो सगळ्यो अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी हे जाले। तातूंतल्यान प्रामुख्यान 3 हे जे ठराव जे फुडें जे आयले तातूंत हिंदू देवी देवतांची विटंबना ही थांबूंक जाय डिजिटल फोरमाचेर आनी इंस्टाग्राम आनी व्हॉट्सएप आनी फेसबुकाचेर ज्या ह्या नांवान जी विटंबना करपी ग्रूप जे आसा तांच्यांनी आजच्या आज ती डिलीट करची पडटली। दुसरी मागणी जी आसा ती पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जाचेर केंद्र सरकारान अनेक राज्यांनी बंदी हाडल्या ती कार्यरत ह्या गोव्यान आनी प्रामुख्यान वास्को शहरान आसा ताजेर गोवा सरकारान बेगिनातल्या बेगीन बंदी हाडची, कारण ही देश विरोधी आणि आतंकवादी प्रेरित संघटना आसा। हाजेर शिक्कामोर्तब जे आसा ते केंद्र सरकारानूय केल्लें आसा। तिसरे हे राजकीय थोडे राजकारणी लोक जे आसात ते रोहिंग्या मुसलमान जी म्यानमारची मूळची दहशतवादी ओरिएंटेशन आशिल्ली कम्युनिटी ही कम्युनिटीन हळूहळू सगळ्याक शिरकाव करूंक लागल्या। तातूंत भितर वास्कोय फाटी ना, दिवचले अशा अनेक भागांनी रोहिंग्या मुसलमान हे जमपाक लागल्या। आमचो मुसलमानांक भारतीय विरोध ना, आमचो किरिस्तांवांक सुद्धा विरोध ना, पण दहशतवादी आणि गोंयचें एकंदरीत पीस आणि हार्मनी जी आसा ती हे म्हणजे काबार करपाची षडयंत्र गोव्यान शिजूंक लागल्या। हाजी सिरियस दखल जी आसा ती गोवा सरकारान घेवची आणि सगळे हिंदू समाज जे आसा हिंदू हे जे आसा हिंदू धर्माभिमानी लोक जे आसा ज्यांचे पॉप्युलेशन गोव्यान 70% आसा ते हाज्या फुडें खंयच्याच प्रकारची कारस्थाना विडंबना अपमानास्पद वागणूक हिंदू देवी देवतांक किंवा आमचे मूळ अधिष्ठान आशिल्ली विचारधारा जी आसा ताजेर प्रहार करपाचो समजा प्रयत्न जालो जाल्यार समजा कायद्यान ताजो काय तोडगो येना जाल्यार आमी हिंदू समाज जो आसा तो सक्षम आसा आणि कायदा सुवेवस्थेचो समजा प्रश्न करूंक जाय जाल्यार तो प्रश्न आमी करपाक सक्षम आसा असो एक सज्जड इशारो जो आसा तो हांव गोवा सरकाराक आणि सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदता। सगळे हांगासर जितले सगळे संघटना आहा ते एकत्रीत जाल्ले आहा आमी। आमच्यांनी काल एक अरेस्ट जालो त्या मनशाक रिमांडाक दवरला आयच्या दिसा 3 दिसां खातीर रिमांडाक दवरलेलो आहा आणि तेका फुडें जे केस आहा ते अकॉर्डिंगली केस अकॉर्डिंग टू जे न्याय व्यवस्था आहा त्या प्रमाणे तेजेर फुडें कारवाई जातली। पण आता आयज आमी हे जे जमलेले आहा हांगासर हिंदुत्व संघटना सगळे जितले संघटना आहा हिंदुत्व जे एक मनीस हांगासर जमलेलो आहा तो फक्त एकूच मेसेज सगळ्यांक दिवपाक दॅट वी आर नाव युनायटेड, डोंट डेअर टू डिसओबे आवर रिलीजन। आमच्या देवी देवतांचेर विडंबना करपाचे तुम्ही प्रयत्न सुद्धा करू नाकात, ते फक्त एक मेसेज दिवपा खातीर। आणि आमचो फुडलो जो आहा तो हो वी आर गोईंग फॉर दीस व्हेरी सून वी विल बी डुईंग दीस कॅम्पेन अगेन। ह्या कॅम्पेना खातीर आमी सर्व हिंदू एकत्रित जावचे अशें मागणी करता हांव। आणि फेसबुकार हिंदू देव देवता आसा तांच्या प्रती अपमानास्पद विडंबना करपी अशे निकृश्ट दर्जाचे अशे पोस्ट व्हायरल केले आणि ते पळोवन सगळे हिंदू मदीं संताप जालो आणि ताका अरेस्ट करचो ही मागणी सगळ्या हिंदू संघटना जितल्यो आसा तांणी मागणी ही धरून दवरली आणि ताका शेवटी तांणी अटक केली। अटक करून ताका भितर घेतलो, पण ताका ती बेलेबल आशिल्ल्या कारणान ताका सोडपाचो जो प्रयत्न जालो ताज्या विरोधान परत एकदा सगळ्यांनी पुलीस स्टेशनार एकठांय येवन इंटरवेन्शन फायल करची पडली कोर्टान आणि ताजो जो रिमांड आसा तो 3 दिसां खातीर वाडलो। म्हाका हे अत्यंत दुर्दैवी दिसता की एक कोण तरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाच्या नावार असो दुसऱ्या धर्माचो सेंटिमेंट्स म्हणजे हिंदू धर्माचो सेंटिमेंट्स प्रामुख्यान हर्ट करता आणि ताका भितर उडोवपा खातीर आमकां इंटरवेन्शन फायल करचें पडटा। ही दुर्दैवी गजाल आसा, कारण जर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाच्या नावार ते जर विडंबना करूंक शकता जाल्यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाच्या नावार आमी तांचे कांसुलूय रंगोवंक शकता। म्हणून हांव म्हणटा की हाज्या फुडें अशी परिस्थिती न येता दिवपाक
हांकां त्वरीत अटक करून 3 ते 8 दीस इंटरव्हेन्शन न फायल करता हांकां भितर उडोवन तांकां थंय कुसोवपाची गरज आसा. म्हणजे दुसऱ्यादा कोण असो डॅरिंग सुद्दां करचो ना, कोणाच्या मनात ती भिस्त उरतली. दुसऱ्या फावट कोण हिंदू देव देवतांचे अपमानास्पद पोस्ट व्हायरल करपाचें डॅरिंग करचो ना, अशें हातूंतल्यान हांव सांगूंक सोदतां.